I believe Goa is the only state to provide such a comprehensive program. These changes are bringing a real change in people's lives, protecting them from financial and emotional burden. The launch of the Diabetes Registry will no doubt take diabetes management to the next level. I'm sure the launch of the Diabetes Registry will help doctors in better treating their patients and the government in providing the right support when required. गोंय हे देशातले पहिले राज्य जातले आमकां अभिमानान सांगपाक मेळटले की आमच्याकडे डायबेटीक रजिस्ट्री आसा म्हणजे 15 लाख गोंयकारांच्या मदीं फाल्यां सकाळी जर आमकां 2 ते 2.5 लाख पेशंट जर डायबेटीक मेळ्ळे खरोखरूच म्हणजे एकदम भिवपासारकी गजाल आसा. लायफस्टायल डिसीज आसा म्हणजे म्हाका दिसता गोंयांत हाजो रेट जर आमी पयलीं पळयलो म्हाका दिसता मान्य जातलें हाजो रेट कदाचित इट इज नॉट मोर दॅन 5%. हाज्या पेक्षा चड नाशिल्लो बट तो डे बाय डे जसं आमी फुडें वता आमची लायफस्टायल चेंज जायत आसा ताजो पर्सेंटेज ही वाडत आसा. हांव तो कित्याक जाता कसो जाता हातून उलोवपाक वचना. तुमी सगळे जाण जे म्हाज्या फुडें बसल्या हांव जालो जाल्यार तो कमी करूं शकता. ताजी पर्सेंटेज कमी करपाचें कोणाच्या हातान आसा. हांव लोकांच्या आनी पेशंटाच्या म्हणना तुमच्या हातान आसा. इट इज ट्रू. आनी हो प्रोग्राम घेवन जर आमी गोंयभर फुडें वयतले आसत जाल्यार निश्चितच म्हाका दिसता तुमी सगळे जाण गोंयांत वाडपी पर्सेंटेज आसा ती कमी करपाक शकतले. आमकां डायबेटीक रजिस्ट्री केली म्हणूनच जावचें ना बट ती डायबेटीक रजिस्ट्री जी आसा पळय न्ही ताजो आंकडो कमी उरपा खातीरय प्रयत्न करचे पडटले. क्लिनिक्स ओपन केल्या म्हणजे हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत डायबेटीक क्लिनीक ओपन केल्या इन ऑल PSC. एक्सपर्ट लोक आसा आमचे आनी तांणी थोडोसो जर वेळ म्हणजे आमी म्हणटा की इंटरॅक्शन करपा खातीर लोकां मदीं जर घालयलो आसत जाल्यार निश्चितच हाजो आंकडो जो आसा हो आंकडो कमी जातलो. There is only government in this country to have initiated this type of a diabetic care platform. We are the only state that is giving free insulin to the patients, where I don't think you will find this type of arrangement anywhere in the country. True change and save lives. We don't want people to detect at a very late stage that they are diabetic, and as a result of which this partnership is very, very, very important, and all of us have to be involved.